The same MLA 10 years before, when the same panchayat was put under the PDA, the same manchan opposed केले, and why he is supporting the PDA same thing after 10 years. हाजेर एकूच क्वेश्चन आसा म्हाका, जर तर तूं पंचायतीच्या वांगडा आसा, I want a very clear stand from you that please be with us and say that we do not want PDA. The second important demand which we are trying to tell, आज जेन्ना लोकांचे मरण गेलो आनी खुबशे आमचे पंच मेंबर जेन्ना गेले तांकां PDAचे बद्दल माहिती दिवपाक तेन्ना PDAचे काही लोकांक खबर नाशिल्ली. सगळ्यांत पयलीं म्हणटा ते PDAचे बद्दल अवेअरनेस करप, लोकांच्या मुखार हाडप, लोकांचेर प्रेजेंटेशन दाखोवप हें खूब गरजेचें आसा. हें कांय जायना. लोकांचे आयज फोटिंगपणां जाल्लीं आसात आनी वयरसून डिसिजन जावचो ना. ग्रास रुटा कडल्यान डिसिजन जातले आनी हाका लागून ग्राम सभा म्हणटा ती एक आमी खूब एक डिसिजन मेकींग म्हणटा की गांवकारांक डिसायड करपाक हें केन्नाच जायना. माय ओनली डिमांड इज रायट नाव we are all together 11 members of this panchayat is opposing no matter which political party we are supporting. आमी एक गोंयकार, आमी एक गांवचे विलेजर्स म्हणून एकठांय रावन हे आमी अपोज करता. दुसरे डिमांड म्हणटा ते आमचे एकूच, प्लीज रिवोक द कुरका विलेज फ्रॉम दिस PDA. That is the thing which I would like to tell. Any questions if you anyone wants to speak on it? सी आमी एक क्लियर सांगता की आमकां PDA नाका, रिवोक करना रस्त्यार येतले आनी जे फुडें स्टेप घेवपाचे आहा ते तुमकां सांगतले. वी आर नॉट गोइंग टू टेक आवर स्टँड बॅक. आमकां PDA नाका म्हणजे आमकां PDA नाका. देर इज नो डिस्कशन टू बी हॅपन. It is not only this panchayat, let me be very clear, it is not only this panchayat, there are more two panchayats in Sankhedri constituency. We have already forced our MLA to be with us. Even last time when we had a Gram Sabha, we have questioned him about press conference. आज press conference एक letter सुद्धा तेका गेल्ले आसा, but he is not present over here. Okay, second thing, whenever काय reply दिवं ना. So we are directly telling him that please तुझो stand आसा तो completely clear कर. When I asked him about की बाबा तुझो stand कितें आसा, तो म्हणपालो I am with the government. This was discussed in the panchayat Gram Sabha जाली. It was for the meeting, right? Development meeting आशिल्ली. तेन्ना तेणी I am there with the government म्हणपालो तुमचो. दुसरी गोष्ट म्हणपालो की तुझो stand कितें आसतलो फुडें. He is waiting for the people to gather. तो लोक जेन्ना वाडटलो तेन्ना येतलो म्हणपालो. लोकांक तुका अपॉइंटमेंट तुका इलेक्ट करून हाडलेलो आसा, लोकांक तुवें जागृताय करपाक जाय. तुवें लोकांक न्हू. You have to wake the people that something is going wrong. If people are not understanding, you have to come out. तू publicly जेन्ना लोक येतलो फुडें लोक जातलो आनी मागीर तूं political stunt करपाक येतलो जाल्यार that is not the thing which we are expecting from you. You have to lead in front. फाटल्यानसून तूं आपूण लोक जातलो आनी मागीर political stunt घेतलो म्हणून ते आमी तुका करपाक दिवपाचो ना. If you are really supporting, please come with us on 18th on when we are going for a protest on Saturday tomorrow evening time. Yeah. Everyone knows, all the punch members, 11 punch members knows about what will be the effect of PDA. Am I right? We together have come and we have decided on one platform that we should not allow, because all 11 punch members are concerned about the villagers. तांकां लागून सगळे जाण आमी वांगडा आयिल्ले आसात. It is not no one, I am not saying that I have taken a lead or this. सगळे लोकांनी वांगडा आयिल्ले आसा एक PDA ऑब्जेक्ट करपाक. हांव पयलीं मेन्शन केल्लें you might be supporting whichever political party, but here we are care about the villagers. PDA जेन्ना तालिगांव एरिया घातलेली तेजो रिजल्ट आमकां खबर आहा. तालिगांव शेतां खंय गेली ती सगळी खबर आहा आमकां. आनी तेणी मागीर ते PDA ते तालिगांव मागीर काडलें. सो म्हाका एकूच क्वेश्चन आसा, जे मनीस PDA करूंक सोदता, तालिगांव जे केला तेच हांगासर सगळे फूल विलेजींनी रिपीट करूंक सोदता. Obviously, पयलीं I've been part of Plaza Payla, where all the EDC plots are there. Today you see there is not even one plot vacant available there for the purpose of public. All are private builders, and that too non-owners. They तशें वांगले मागीर वायट दिसतलें. आयज घेरा बिरा ते भरले आसा ते जालें. मागीर PDA तेन्ना तालिगांव घातली. आयज पणजे काबार जालें मागीर तेणी तालिगांव घातली. आयज तालिगांव एक म्हाका दाखयता कितें उरलें जाल्यार. So they know that belt is over now. What my friends said that way. तो belt काबार जालो. So they want to come here this time now. That is the only object. It appears from the. हाजे वेळी इतलेंच कळटा की ते काबार जाल्यार पणजे काबार जालीच, तालिगांव काबार जाले, हळशे दोंगर सगळे काबार जाले. आतां उरले खंयचे दोंगर? आमचे दोंगर उरले.
सो थंय कांय करूंक मेळना म्हणून हांगासर पाड घालूंक गेले. दॅट इज ओन्ली ऑब्जेक्ट अपियर्स टू बी. ना जर तशें आसलें जाल्यार डेव्हलपमेंट म्हणटा जाल्यार एमएलए जर कन्सेंट आसतना वाय हेज नॉट पूट आगासा इन विलेज बिकॉज देर नो हिल्स. सिंपल लॉजीक. वाय हेज नॉट पूट गोवा वेले बिकॉज देर नो हिल्स. गोवा वेल्याक डेव्हलपमेंट जालें नाका, आगासाईन डेव्हलपमेंट जालें नाका. आमकां हेच क्वेश्चन एमएलए करपाक जाय.